चल्ला घाट बी देवन आम्ही आता सकयल मातशे रावल्या कित्याक की अवीचे इंजीन तापल्या खंय न्हू रे अवे मोये मोये सीन जाल्लो आसा. आता आमी वयता घरा. फायनली आमी खंय पावल्या वाक हॉटेलाचेर कितें करपाक गिलपाक गिलपा कोण. ओ काकू चहा झाली का. सो गाईज घाटार तुम्ही वयतात न्हू देंवता आसतना ओव्हर स्पिडींग करू नाका. Just my bro. सो हे गाईज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ पस्तीकोर गोवन्स. आणि आयज आम्ही चल्ली घरा परत न्हू गो. आम्ही चेकआउट केल्लेले आसा आणि बऱ्या मजा येयली. टायमपास जालो. कितले दीस जाले खंय वचोंक नासली सो टायम स्पेंड केलो आमी. ओके सो बऱ्या आतां परत आसलो तो हो घाट आमी चडयल्लो न्हू तो आतां परत देंवोंक जाय. केदो व्हडलो आहा तो पळय तुमी पळोवंक शकता पळयात. हो देंवोंक जाय. तेज्या उपरांत आमी पावतली बेलगांव कर्नाटका. तेज्या उपरांत आमी पावतली आनी एक घाट घेवन गोंयान. सो आतां जाल्लो आसा टायमींग 9:30 सकाळची आनी म्हाका लागल्या सारकी फूल पावर भूक. आतां पळयता वाटेर कितें बरें मेळटा जाल्यार खावया आनी चलया मागीर. आमी आतां वाटेक आहा वयपाक. गोंयान वयपाक आमी वाटेर उबे आहा. आतां म्हाका तान लागल्या पियोया गो. नाका नाका फुडें पळोवया कितें तरी बऱ्याच जाग्यार पळोवया कितें तरी न्हू पळोवया मागीर. आनी सो गायज आतां आमी न्हू चोर्ला घाट काडपाचो आसा. हेज्या फुडें येतलो चोर्ला घाट. तेज्या उपरांत आमी पावतली गोंयान फूल पावर सारकी पळोवया. सो गायज आमी न्हू आतां घरा वचपाक भायर सरलेली आसा आनी अवी म्हणटालो कितें बेळगांव बाजारांत या म्हणून कितें तरी खावपाक. पूण हांवेंच सांगलें ताका नाका म्हणून कित्याक सांग 6 किलोमिटर पयस आसलें आनी घरा येवपाचो रस्तो तर लागींच आसलो. आनी आतां आमी वतली कांयच खावपाक गांवान आमकां वाटेर न्हू रे अवी. ओके सो गायज मोये मोये सीन जाल्लो आसा. आतां आमी वयता घरा. कितें म्हणलें त्या वाटेन कित्याक वचया ह्या वाटेनूच वचया. वाटेर कितें मेळटलें आतां वाटेर थंडण मारी आतां कांयच ना वाटेर. आतां म्हाका दिसता घाट काडूनूच मेळटलें कितें. तेज्या पयलीं कितें मेळ्ळें जाल्यार नशीब. इतली भूक लागल्या खबर आहा सांगू शकना पळय तशी लागल्या भूक सारकी. पळोवया आतां. पूण मेन प्रॉब्लम गेलो म्हणटा पळय तो रोडाचो. रोड पळय काय बरें कचकचीत रोड सारके बेळगांव वयपाक. आनी केन्ना आमी गोंयांतल्यान बेळगांव पावली कांयच कळोंक ना. तशेंच आतां पळय आमी घरा वयता रोखडीच पावतली गोंयार घरा. बरें आहा हांगासर अमेझींग ब्युटिफूल. सो गायज आमकां फायनली आतां हॉटेल गावलेलें आसा. पळोवया तरी हांगासर कितें गावता तें. सो फायनली आमी खंय पावल्या वाक हॉटेलाचेर कितें करपाक गिलपा गिलपा कोण. पुष्पा घरा कडेन आहा. गिलपा कोण काय 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 पुष्पाची आवय गांवांक गेली वा. ना ती आनीक 4 दिसान अरे पळय पावरफूल हा कॅमेरा. असलो सेम कॅमेरा एलिस्टरा कडेन हा. तेजो मातसो लेटस्ट हा. सो गायज पळय हांवें घेतलेली आसा मिसळ पाव. तुवें कितें घेतला गो. मिसळ पाव बाबा. बेळगांव येवप आनी मिसळ पाव खावप व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो गायज आमची बरें पोट भरून हे जाल्लेलें आसा चाय न्हू रे अवी. म्हाका बरी मिसळ पाव गावली फूल पाव. चड बरी मिसळ पाव आणल्या यम्मी. आनी ब्रेडाक बटर बी लावन सारको न्हू रे अवी. इकडे खंय घरगुती जेवण भेटते खंय न्हू रे अवी. आतां आमी चल्ली आतां डायरेक्ट टॉप घरा कडेन. आनीक 80 किलोमिटर आहा घरा पावपाक. 12:30 म्हणसर पावतली आमी. ओ काकू चहा झाली का. सो गाईज बेस्ट वेदर आहा सारको आनी मजा येता गाडी चलोवपाकूय ह्या रोडार. कित्याक रोड बरे जाल्लेले आसा न्हू व्हेरी इम्पॉर्टंट सारके. आनी प्लीज तुमी तुमच्या गर्लफ्रेंडाक बॉयफ्रेंडाक जावं कोणाकूय घेवन येता न्हू मेक शुअर तुमी न्हू गाडी सावकास आनी इन अ प्रॉपर वे चलयात विथ रायडिंग गियर्स हेल्मेट व्हेरी कंपल्सरी.
हांगासर पळयात हे पळय मंदिर पळय काय बरा बरो रोडूय बरो आसा आणि मेन म्हणटा पळय ते तुमचे कडेन तर बायक बरी आहा न्हू बरी मायलेज दिता तसली जाल्यार तुमकां ही रायड मारपाक सारकी गूड फॉर नथींग कांयच न्हू इजी सारकी म्हाका वयपाक लागलेले घरा कडल्यान थंय वयपाक 250 रुपयाचें पेट्रोल आतां परत घरा वयपाक म्हाजे हिसपान कमी लागतले कित्याक आतां देंवती आहा न्हू सो देंवतेचेर म्हाजे हिसपान पेट्रोल कमी लागतले आतां टाकी पळय म्हाजी कितली आहा ती प्लस हांव थंय मार्केटान भोंवला काल तरी म्हाजी आतां पेट्रोल इतलें आहा आनी आतां आमी घाटार आहा आतां सारकी नेक्स्ट स्टॉप घरा कडेन वाटेर बेश्टो कितें फोटो बिटो मारपाक रावलो जाल्यार रावलो नाल्यार डायरेक्ट घरा सो गायज घाटार तुमी वयतात न्हू देंवता आसतना ओवर स्पिडींग करूं नाका कित्याक रिस्क आसता जप करून तर फुडसून कोण येयलो जाल्यार डायरेक्ट चंद्रार तुमी सांगपाची गरज ना तुमकां कांयच आनी रोड आतां बरें जाल्लेले आसा म्हणून लोक कितें करतात न्हू गाडी फास्ट चलयतात आतां आमी पळय हांव खूद 60 स्पिडीचेर आहा आतां देंवता आसतना माकड पळया कितले आहात ते रोड पळय हो रोड सारको डेंजर आसलो आतां हो रोड पळय कितलो स्मूथ जाल्लो आहा तो पूण कितें झप करून आतां हांव पळय कितले 60च्या स्पिडीचेर आसा तसो 4 व्हिलर न्हू 100चेर आसता कित्याक आतां होणकें ना न्हू स्लो गाडी वचना फास्ट वयता सो मेक शुअर हांगा येता आसतना मातशें अलर्ट रावा फोकस रावा फुडें थँक यू विजिट अगेन सो गायज आमी फायनली एंटर जाल्लेले आसा गोंयान नुका आमी पावल्या गोंयान फूल पावर आतां आमी घाटारूच आसा चोरला घाटाचेर बट बिकॉज ऑफ द रोड कंडिशन मातशी बेगीन पावली कित्याक ट्रॅव्हलिंग बरें जाता न्हू टेन्शन ना रोड क्लीन आसले न्हू जाल्यार बरे भशेन गाडी चलोवं येता आनी हें आसना टेन्शन आसना की गाडी पंक्चर जायत म्हणून बरें जालें मजा येयली म्हाका सारकी फक्त कितें रोड मातशें झिगझॅग अशें रोड आहा सो ते मातशें तुमी सांबाळून गाडी चलयात पावलो हांव सकयल सारको आतां आनी एक 15% गाड उरलेलो आसा मागीर सारकी पावली घरा मागीर सारकी आमी पावतली साखळे भिचोले वाळपय म्हणटा पळय थंय वाळपय पावतली मागीर आनी पेट्रोल पळय बरी दिता मायलेज म्हाका गाडी बाबा म्हाजी गाडी ती फूल पावर सारकी रोड रे बाबा मज्जा येता रोडार गाडी चलोवपाक ह्या पावसाच्या दिसांनी येत जाल्यार तुमकां हांगासर वॉटरफॉल पळोवंक मेळटलो हो थंय फुडें मेळटलो हांगा पळय हो व्यू पॉयंट पळयात काय बरो सो गायज चल्ला घाट बी देंवून आमी आतां सकयल मातशें रावल्या कित्याक की अवीचें इंजीन तापल्या बाय बाय टाटा गुड बाय गया खंय न्हू रावे माझी बॉक बीन दुखोंक लागले म्हाजे बी दुखले नाका शिवड जाल्या आतां एक फुडें पावून उदकाची बॉटल घेवया मरे हय तर धान लागल्या धान लागल्या म्हणजे तान लागल्या तान लागल्या तान आमचो व्लॉग जालो आसतलो अपलोड न्हू हय 12 जावन गेली तुका कशें फील जाता पाय दुखता म्हाजे आवय तुवें ट्रक चलयत येयला आता म्हणून तुझे पाय दुखता फूड रॅश ना तेजेर पाय पावना तेजेर काय 8-2 म्हणजे बोवा मारून ओडून धरचें पडटा काय आणि बरी हा पॉवरफुल मायलेज दिली गाडयेन म्हाका अजून पेट्रोल आहा तशें आहा बरें सारकें उमेदीन नो हा सो आता कितें करया 2 मिनटां रावता कित्याक ओडीत येयला न्हू घाटा वयल्यान आतां हांव सकयल पावलो घाटा वयल्यान सारकोच 2 मिनटां रावता मातशें गाडयेच्या एंजिनाक वय म्हणून मातसो रेस्ट दिवंक जाय न्हू आतां तें दिता आनी चल्ली मागीर घरा फूल पावर जालें पावली आमी घाट हो सगळो घाट सगळो काडलो आमी आनी आमी आतां सकयल आहा सारकी न्हू गो तुवें व्हडलो ट्रक चलयला न्हू हांव फाटल्यान न्हिदोन येयला न्हू सीट घट आसा सीट घट आहा आवय सारकें दुखता हय रे
तुका आता एक सोफा घालून फाटल्यान एक सोफा घालया आरामात तू न्हिदोन यो फाटल्यान. हय चलता ते बास्केट कशे असता ते. पळय गोंयचो सरप्राईज ऑफ रोडिंग गोंयान आता. आता ऑफ रोडिंग करी आम्ही आता लडाख हांगाच वचया. गाईस फायनली आम्ही पावलेली असा आल्दोना न्हू टू गुड सारखे मज्जा येयली राईड मारून. आता फायनली घरा कडेन पावलेली असा आम्ही. येस अमेझिंग फील. आणि हो पळय काय बरो बांदलेलो असा विला कसो. ओके सो गाईज हांव रायडाक वचून येयल्लो असा आनी गाडी पळया कितली तांबडी जाल्या ती. ओके सो न्हू आतां बरो चकचकीत धुता सारकें न्हू. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday. इसने बोला ऐसे हो जाए मैंने अटका दिया टूट गया रुको रुको पकड़ती हूँ येस मत हाँ जो चूरी ले यार चुरा हांव घेवन येता राव. हे कितें जाता शी देवा तूं पाव यो आनी पडा ना जाल्यार पुरो. हो पळय एका आवय ना बापूय. हो हे बघ वादळ वादळ. वादळ पळय वादळ. हम लोग उड़ने वाले हैं चलो बोटिंग करते हैं. खंय येताय गो तुम्ही दोगांय उडत. आपका फ्लाइट हो रहा है ना बड़ा में ड्राइव यूके पावोंग आहे तू डायरेक्ट एलिस्टरागेर पावोंग आहे. पॅरासूट क्रैश हो रहा है. इट्स नॉट पॅराशूट इट्स पॅरासूट. अंकिता चलयता तो पॅरासूट. इट्स फ्रिकिंग पॅरासूट नॉट पॅराशूट. अरे ये तो पीछे उड़ रहा है. सो गाईज हांव न्हू घरा कडेन पावलेलो आसा आनी म्हाजी रायड जाल्लेली आसा टू गुड सारकी. ओके आनी केस म्हाजे स्लो स्लो वाडटा पळय. आनी येस बरी मजा येयली आमकां खूब पावरफूल सारकी. आमी एक्सप्लोर केल्लो आसा. ओके फक्त कितें आहा जाणाय वयता न्हू जाल्यार मातशें हेल्मेट घाला. कार चलयता जाल्यार सीट बेल्ट घाला. टायर बियर सगळें चॅक करा आनी मागीरूच वचा. मागीर थंय एंड टायमार घाटार पावली. जस्ट इमॅजीन घाटार पावली गाडी बंद पडली रातची म्हणटा तुमकां. मागीर तुमकां खबर आसा थंयसर लोक ट्रॅवल करता फालतूर लोक थोडे आसता. मागीर चेडवां पयले काय मागीर तांकां तेंच्या चड कीड तेंची हें जाता तुमकां खबरूच आसा. आनी थँक्यू सो मच आयच्या व्लॉगान कालच्या व्लॉगान आमच्या घे म्हणून बरे कॉमेंट्स येयल्लेले आसा. तुमचो सपोर्ट सगळ्यांचो मेळ्ळो आसा. थँक्यू सो मच. तसोच एलिस्टर भावान म्हाज्यान एक लवली कॉमेंट मारलेलो आसा. हांव स्क्रीनशॉट मारून घालिना. तुमी खूद वचोन थंय चॅकआउट करा. कालच्या ब्लॉगान तेणी कितें कॉमेंट मारला पळय तो आनी तेतून तुमकां कितें लेसन गावता कितें तुमी चिंतता अबाउट दॅट कॉमेंट तुमी म्हाका कॉमेंट सेक्शनान सांगा की. आनी थँक्यू सो मच ब्रो की तूं सदीत आसा आमच्या वांगडा. आनी आमी असले बारीक बारीक घेवन बसना असले फालतूर कॉमेंट घेवन बसना. वयर सरता मनीस जेन्ना वयर सरता न्हू सकयल न्हू डावनफॉल पळोवपी न्हू 1000 लोक आसता. 1000 एंड मिलियन ऑफ पीपल आसता. जितलो तूं वयर सरता न्हू जेलसी वाडटा. जितलो तूं वयर सरता न्हू तुजे फ्रेंड जे तुज्या वांगडा फ्रेंड भोंवपी आसता पळय तेच तुजेर जेलस जाता. तेच तुज्या वांगडा चलपी फ्रेंड आसता पळय तोच तुजेर जेलस जाता. कित्याक तूं वयर सरलो आनी तो वयर सरोंक पावोंक ना म्हणून. हेटर्स एवरीवेर. people are everywhere. Such kind of people are everywhere. आणि थँक्यू सो मच ईच अँड एवरीबडी. खूब बरे कॉमेंट्स केल्लेले आसा. तसोच म्हाजो जूड भाव एलिस्टर प्रो टू गुड हेंचे न्हू सदीच सपोर्ट आसा. म्हाका जूड बाबडो विचारता
आय एम ऑलवेज दे. एलिस्टर म्हाका सांगता आय एम ऑलवेज दे. आनी वयल्यान तो म्हाका अशेंय सांगता की यू नो असल्याक न्हू चड घेवन बसपाचें ना. गॉड ब्लेस यू म्हणपाचें आनी सोडून घालपाचें. कित्याक वरसून देव पळयता. ओके वरसून देव पळयता. तेंच्याय घरांत मामी आसा डॅडी आसा. ओके सो आमच्या दुसऱ्याच्या आवय बापायक अशें चिंतप जाल्यार तुका देव घरा कडेन कितले व्हडले बरे ब्लेसिंग दितलो तें तुमकां खबरूच आसा. ओके कोणाच्या कानाक घट धरता. कोणाच्या दुश्मनाच्या पासून यू नो माय पायक केन्ना त्रास जावंक जायना अशें हांव देवा कडेन मागता. ओके आमी तरी भुरगीं आमचे कडेन तरी चूक जाता तोंडाक तोंड जाता कितें म्हटलें जाल्यार झगड्यो जाता पूण माय पायक केन्ना वयर काडूंक जायना. सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेरी पोलायट वीथ युअर पेरंट्स. मोग सोदीत दाखया पेरंट्साक. ओके आनी केन्ना तशें वायट उलोव नाका. आसता थंय कितें करया आतां. सो आमी कांय करूं शकना. सो येस आमी पावलेली आसा घरा आनी फाल्यां आमी वयता एक ब्युटिफूल प्लेस एक्सप्लोर करपाक वीच इज कॉल्ड बातीम. खंय तें कशें तें केन्ना तें तुमी म्हाज्या अपकमींग ब्लॉग्सान पळया. हांव मेळोंक वयता झेंटोक. ओके आनी म्हाका पावरफूल प्लेसीस तो एक्सप्लोर करपाक व्हरपाचो आसा. मीन वायल म्हाका एक बरो स्विमींग पूलूय जाय आसलो. स्नान करने के लिए टायमपास करने के लिए. सो तेय तुमकां हांव गोंयांत खंय ते तुमकां बरे प्लेसीर एक्सप्लोर करपाक व्हरपाचो आसा. तेज्या उपरांत आमकां न्हू आमच्या मुखार एक असो मनीस येवपाचो आसा. अशें एक मनीस येवपाचो आसा यू नो ट्रान्सजेंडर चेंज केला त्या मनशान. तेजें नांव आतां तुमकां सांगिना डायरेक्ट ब्लॉग घालता. आय नो तुमी इंट्रस्टेड आसतली आनी एक्सायटेड आसतली हे व्लॉग्स पळोवपाक. ओके आनी हें जालें काय आमी परत एकदां रायडाक वयपाचें आसा. आय हॅव अनादर कोलॅबरेशन. ओके आवट ऑफ गोवा आहा तो. सो त्या बद्दलूय तुमकां आमी इन फ्युचर फुडल्या ब्लॉगान दाखयतली. प्लस हेजें एक बरें मॉडिफिकेशन सिरीज येवपाचें आसा कित्याक हांव हेका कितें तरी चेंजीस करता. दीस टायम इट्स टोटली बीग. ओके आनी म्हाजी RX 100 RX 135 सर्च करपाची जर्नी आजून चालू आसा. म्हाका आजून गाडी मेळना. मेळटा बसून जाल्यार 1 लाख 1.5 लाख नाकाल्ले बापायल्यो रेटी नाका परस मोती व्हडले हेच चालू आसा. ओके आनी एक गजाल सांगूंक सोदता की आयज काल न्हू डेथ केसीस खूब जाल्लेल्यो आसा. कसले डेथ एक्सिडेंटल डेथ. ओके गाडी फास्ट चलयतात भंय दिसता. तूं सारको आहा फुडलो मनीस सारको आसना. हाडटा गाडी तुज्या तकले बरोबर वयल्यान चडोवन वयता. 4 व्हिलर 2 व्हिलर कशेंय जावं. सो तुमी न्हू जाता तितले न्हू गाडये कडेन मातशें कंट्रोलान रावा. हांवें न्हू भुरग्यांक मातशी व्हडली CCची बायक जावं कार मेळ्ळी न्हू रगत सळसळटा. आपुणाची गाडी फास्ट धांवता तेजी धांवना. पण आपणाच्या लायफा उपरांत आपणाच्या लायफाचेर आनी फॅमिली उपरांत न्हू कांयच ना. ती गाडी एक व्हॅल्यू ना. फाल्यां तुमीच आसचे ना संवसारांत. ती गाडी थंय तशीच कुसलेली आसतली अशीच सायडीक कुसलेली आसतली कांय व्हॅल्यू ना. सो मेक शुअर की गाडी रिस्पेक्टान चलया. तुमचोय जीव सांबाळा फुडल्याचोय जीव सांबाळा. नो मॅटर वॉट फुडलो जो मनीस गाडी चलयता तेजीय फॅमिली वाट पळयता तशीच तुमी. आनी हेंच म्हणून हांव हो व्लॉग हांगाच एंड करता. मेळटा तुमकां नेवे आनी एक इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टील दॅन बाय.